गायी आणि बैल सरकार पंचायती नगरपालिकांचे कोण लागतात जाल्यार खबर ना, पूण रस्तो आडोवन अपघात घडोवन हाडले तरी लेगीत कोणूच ताची दखल घेना, खर कारवाय करिना। रस्त्यात गोरवांक कोणवाड्यांनी व्हरोन बांदात ह्या सुप्रीम कोर्टाचो आदेश लेगीत फाट्यार मारला। गोरवांक गोठे केन्ना मेळटले काय कोर्टान बडी मारल्या उपरांत चिंचोणे धनवाडी हायवेचो हो देखाव। गोरवां हो आता राज्याचो प्रश्न जावन रावला। सुप्रीम कोर्टाचो आदेश आसूनय सरकार वा पालिका पंचायती सारकिल्ल्या शार ग्रामसंस्था सेगीतपणान ह्या मुळाव्या आणि गंभीर प्रश्नाकडेन आडनदर करत आयल्यात। वचत थंय थळावे ते विशीं खंत उक्तायतात। आयकात चिंचोणेच्या सिरील लयतामाक। सगळे गोरवांले गोठे असतात। आता गोरवांले गोठ कोणाय आणि गोरवांक एक आस्ती घालपाक कोणा। गोरवां म्हणते गायांक आणि एका गोरमी जायी। आता मोसरां तुगे रस्ते आयनाय, कित्याक मोसरां गोरमी नाका, हेका गोरमी जाय आणि गोरमी लागून हे आज रस्ते येतात। आता आदी तेंपा कितें जालें, एक रोय धर्म आसता तो, आनी रोय धर्म गोरवांक हायले शेत हायले आमच्या रोयदरा केस हेको जाले आनी गुण रोयदराक आमी एका गुणवा घातले गोरवांक। आनी ते भाशेन जेन्ना म्हाका आनी एक उपाय आहा, एक पाडी वालीन आमगे वालीन बारीडो सरपंच जालो तेदोणा सुकाल तें गोरवां शेत खाताली। तो एकलो भुरगो येयलो आनी आमकां सांगूंक लागलो गोरवां खाता। आमी सांगलें तुका जात जाल्यार तें बांदून आनी तेणें गोरवां बांदली म्हणटकच वालेन सरपंचान आमी कितें केलें, एक नोटीस धाडली पेपराक आयली, आसोल ना एक चर्चीक आयली, इन घायली गोंय गोरवां आहाय आनी ती गोरवां तुमी वच म्हणून बांदून दवरल्या आनी ती आमी कुंकवड पुलीस स्टेशनाक गेली। कुंकवड पुलीस स्टेशनान तेका हांवें म्हणलें आनी तेका गुणबाक आयली। हिंग घालून तेका मागीर ऑक्शन जाल्लें आमगेलें, मागीर आनीक परते आमी ऑक्शन केलें तेजें आनी ऑक्शन करतकीर ते आसोल ना एकल्या गोरवांक नांव सांगना तेगेलें, पूण तेमी व्हरून ते ऑक्शनाक तेणें ते पयशे खाली करून वयल्ली। ते भाशेन सिस्टम पंचायतीन आतांय करपा जाता, पूण पंचायती हांव खंय ना कित्याक ना गोरवांक व्हरून घातो खंय जागना हे पंचायतीन आतां कारभार घेवपा जाता, डायरेक्ट म्युनिसिपालिटी करपा, पूण जागना ही गोरवां घेवपा गोवोरमेंटान आतां एक जाग करपाचो, तांकां तोंड घालपाक पोसपाक उदक घालपाक जाय ते घालपाचो। आयज गोर येताय प्लास्टीक खाताय आनी कितें खाताय सगळे रस्ते एक्सिडेंट जाताय। पूण हे पयलीं सिस्टम हे कंटिन्यू कित्याक कोनाय ते पासून मागता गोवोरमेंटा कडेन आनी पंचायती कडेन हें जाग मेळटा जाल्यार घेवन तें हें एवॉयड करचें गोरवां एक्सिडेंट जाता। लोकांक कितले ट्रबल जाताय कोंकणी गोरवां, ते कोणा गोठ न्हय, गोठे आहले तोंड आहलें सुकेलें तोंड आहलें आनी ती गोरवां येतालीं जागे येतालीं आपल्यागे दायार रावतालीं। ते भाशेन आतां सिस्टम ना। ही जी गोरवां आसात ही परतून तुमकां आमी गोरवांची दाखयतात। गोरवांची दाखोवपा कारण एकच की आमी कितले जर दाखयले तर जी ऑथॉरिटी आसा ती सुदारपाची ना, ते सुदारना म्हणून आमी आमचो होप सोडपाना। आमी जें कितें जाता हें आमी लोकां मुखार हाडटले। आतां तुमी पळयात गोरवां जी रस्त्यार आसात ही रस्त्यारूय भोंवतात, हेंकां दुसरो जागो म्हण करना। आज आमी जेन्ना ह्योच गोरवांची खबरी जेन्ना एक स्थानीक जो जाणकार आसा तेजे कडेन उलयले त्या टायमार तेणी सांगलें की आमी हेजे पयलीं गोरवां ती आसात ही धरून दवरताले, जेन्ना रस्त्यार येता त्या खंय पोरसां येता तेन्ना आनी त्या ओनरा कडच्यान फायन मारताले आनी त्या ओनरा कडच्यान ते सोडून व्हरपा लायताले आनी पयलीं ओनर जे आसात हे सोडून व्हरताले आनी त्या टायमार तांचो गोठो बी सगळो आसलो। पूण आतां ह्या गोरवांक गोठो बी कांय ना। ही गोरवां आपल्या जाय तशी भोंवतात, जाय तशी वावरतात आनीक लोकां डॅमेज करतात। हांगा कितलेशे लोकांलो संवसार आसा वो काबार केले कडेन आसा। कितलेशेच जाण आज पर्यंत पांय आनी हातपांय मोडोन घरां आसात, आज पर्यंत ते तितूंतल्यान वयर सरना। पूण हेजेर खंय तरी एक्शन म्हणटी जावपा जाय आनी ही घेता जाल्यार एक जर आमी म्हणटा म्युनिसिपालिटी आनी पंचायतीन पळोवपाचें। हायवेचेर जेन्ना ह्यो गोरवां आसा ती चडशे हायवेचेर येता, रात आनी दीसभर ती सुद्दां उरतात। पूण ही करता जाल्यार ही सरकारान हेचेर इनिशिएट घेवपा जाय। आमी पंचायतीक या म्युनिसिपालिटीक ब्लेम करूंक फायदो ना। जर पंचायतीन बी करपा जाय जाल्यार पंचायतीक तेणी ते भशेन जागो दिवपा जाय आनीक ते भशेन वर्कर्स दिवपा जाय, ते भशेन तांकां खावड घालपा जाय। ही फॉर्मेलिटी आसता। तर सरकारान जर ही जर धरून खंय तरी जागो घेवन जर तांकां जर थंय दवरले आनी फायन मारून तांकां जर दिली जाल्यार हांगा खंय तरी हे एक्सिडेंट जावपाचे कमी जातले। गोवा 365 खातीर हायवे वयल्या रमेश नायक रावत।